सो गाईज आयचो ब्लॉग न्हू तुम्ही आख्खो फूल चोय ह्या ब्लॉगान न्हू एक हांवें अनाउन्समेंट केलो आहा समजता तो अनाउन्समेंट तुमकां लायक जातलो न्हू आनी लायक जाल जाल्यार प्लीज कमेंटान सांगाय ओके आनी प्लीज गाय स्कीप करनाकाय स्कीप केलें जाल्यार तुमी कितें तरी मिस करतले आनी मागीर तुमी म्हाका प्रत्येक क्वेश्चन करतले ओके सो एंड पर्यंत चोय गायज हो आयचो ब्लॉग ओके. गुड आफ्टरनून गायज कशें आहाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हूण बरी तशी हांव टायगर मस्सी सगळीं हाय बरी आनी हांवें आयज ब्लॉग स्टार्ट केला कित्याक जाण तूं गायज मस्सी कितें कोत्ता थिंगा ते कामा लायलाय दाखयत तुमकां ओके. सो गायज वचोय तुमगे फ्रेंड ते कामा लायलाय ओला गायज टायगर आक्किले हांव कोत्ता सगळे कार्पेटाचे ब्लॅक न्हू ते सो आक्किले हांव जाता सो तेका मातशें हुवर मारपा लायला. गुड आफ्टरनून गायज कशें आहाय तुमी सगळीं म्हगे मोरगात हाय समजता सगळीं बरी आवच मोरगात आनी आनी तुमकां दाखयता हांव कितलें चिकलां आहा आनी कितें ओके टायगरा लॉंग आहा गायज ताका भरपूर ओके आनी सो हांवें हुवरींग करूंक ना सो आयज म्हणल्यार मातशें हुवरींग करया दाखोवया तुमकां. सो गायज तुमकां दाखयता आख्खें न्हू टायगराकी लॉंग जाता आनी स्पेशली जेन्ना ती कार्पेटा जी पडटा न्हू आय मीन तो न्हिदता पा न्हू ती मागीर येना हुबरान लेगीत पा त्रास जाता सो हांव तें मातशें हुबर मारतालो बरो दाखोवया तुमकां. सो गायज तुमकां हांव न्हू सारको झूम करून दाखयता ओके सो चोय गायज तेगेली कितली लॉंग लागलो आसती ओके सो तेका लागून हांव हुबर करतालो चोवपा शकताय आनी गायज न्हू बेस्ती कोण ना ती तुमकां इतली कोण ना ती आनी टायल्सांची जाल्यार कोडोना ओके सो टायल्सांचे चोय चोवपा लीप आहा दिसता बट जायती लॉंग लागलो आसता गायज तेगेली सो तेका लागून हांव तो हुबर मारतालो ओके अशें डीप क्लीन करता आनी गायज विका न्हू एटलिस्ट 2-3 पाट तरी करूंक पडटा नाजाल्यार ती लॉंग चोड ना मागीर काडून त्रास जाता सारकी कार्पेटा वयली. सो गायज चोयला आसतले तुमी कितले चिकलां आहा ते आनी सांग अलिशा तेंचंय तें जाणा हांव बेश्टा काम करता म्हण जर हांव वचता काम करपा मुगेलें. सो गायज ना टायगरा गेले हांव जाता सगळे घरा तेका लागून आमी मागीर क्लीन दवरपा पडटा सगळो घर बरें. हय आनी गायज हांव न्हू गायज तुमकां थँक्यू म्हणून येयला कित्याक न्हू तुमी सगल्यांनी मुगेले ब्लॉग न्हू सारके फूल चोयले 2 दीस म्हाका कळटा न्हू की जेन्ना तुमी फूल ब्लॉग मुगेले चोयते म्हाका कमेंटाचेरूय कळटा ओके सो गायज थँक्यू तुमकां अशें करून मुगेले ब्लॉग फूल चोय आनी आयचोय ब्लॉग फूल चोय ओके आनीक हेज मुखार आमी कितें कोत्ताय आनी कितें ना तें अलिशा आनी हांव तुमकां सांगतलें ओके. मसाज करी बरें. ऑल्सो गायज थँक्यू सो मच फ्रॉम माय सायड ऑल्सो कित्याक तूं मस्सी तूं मोग दिताय म्हूण आवय 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 पुरो पुरो हे मोगान मुको मसाज करून घेता बारबरी नाका नाका तूं गांवठी मणशी मुगेली काम कोत्ता आवय आनी राव रे लाव गायज तुमकां कोणा मसाज जाय जाल्यार म्हाका सांगाय हांव मसाज दिवपाक ओके. सो गायज हांव मुगेलें काम करता आनी हेज मुखार आमी कितें कोत्ताय तेंय तुमकां दाखयता. वन्स अगेन गायज थँक्यू सो मच. ऑन अ सिरियस नोट ऑनेस्टली थँक्यू सो मच कित्याक तुम सगळ्यान आमगे व्लॉग लायक कंप्लीट फूल चोयताय म्हूण ओके. ऑल्सो गायज हांव मातशें अपसेट हा कित्याक न्हू मुगे केस सगळे धोय जाता हेचे कट्टा जाण जावपा येयले म्हूण आनी जाय जाणांनी म्हाका कमेंट घायला केसां कल्ल घालनाकूय सा तेशें भोंवपाचें केस घेवन मस्ती सांगता सगळ्यांक सांगलो तूं कल्ल घालनाक म्हूण तेका लागून अशें भोंवूय आतां सांगाय हांव कितें करपा तें आतां पत्ते सांगता दाखयत तुमकां चोय केस धोय जाल्यार ते सगळे सो मातशें हें कोराय सांगाय कमेंटान कितें करूं आतां सो अशें दवरपाचें कल्ल घालूंक गाय सांगाय कित्याक तुम सगळ्यान कमेंट घायल तसो केस कातर हूंय बट कल्ल घालनाक हूंय सो सांगाय म्हाका कमेंटान कितें करूं तें आतां असं गायज घाल मग सांगते का थोडासा कलर मागीर हें जायत आपण जाणटी जाला म्हाका स्वता येतले. गायज फायनली जालें मुगेलें क्लिनींग ओके कासार जालो घाम येलो सोमतोय आनी तुमकां दाखयता डिफरन्स कितें ओके. सो एक्चुली चोवपा आमगे सापो दिसता बट ना गायज इतली साप आसना ते चिकला आसता कित्याक चडशे टायगरा लागून तेगे लॉंगा लागून ओके. सो आतां तुमकां दाखोवया हांवें जें हुवरींग केलां क्लीन केलां तेजो न्हू डिफरन्स जे दाखोवया. सो गायज चोवपा शकता आतां ओके. सो केदो लॉंगान भरलो आसलो तें ओके. सो आतां ती सगळी फर काडल्या ओके आनी सगळी सायडींचे हांवें कॉर्नर्स ईच एंड एवरी कॉर्नर्स हांवें आख्खें हुवर केलां ओके. सो आतां हांवें सगळे पत्ते जाग्यार घालता ओके आनी हांव मेळटा तुमकां आनी अलिशाचो हें कामान ना कोणाको चॅट करता No, instead I was watching. How
can it be possible? गोपायल बारबो मेले See. एकमुखात चोड मोग कोत्ताली आसतली ते मा- मुठाय न्हू जेन्ना आंकवार आसता मुठाय न्हू हांवूय लावर तूं मेले आपल्या राव जावपा ना हांवूय तुजे बाबू मरतले ते भाशेन ना, गिरा. ओके ल्हान आसता काय मुठाय न्हू जेन्ना मोगान आसतना हांवूय तूं मेले आमको जावपा ना सो तेणे भाड्यान म्हणलं आसतलें आम दोगांय बारबो मारया मग ताका लागून गेले आसतले झाले तुगे फकांड झाले जालें जालें आनी चोय गायस दाखय केस दाखय तुमकां तुगेले नाका दाखयत घरा गो नाका तू वस सो गायस चोय मुगे बेबीगे केस कितू हें जालें ते मातशें गायस ताका न्हू एलाव करे मातशें कलर घालपा ओके ओय मस्ती सांगता ते नाक म्हणलं खंय तेका लागून घाल नाक हय आनी हांचे केसा हेअर सप्लिमेंट मो आनी घेवन येयला ओके हांव नाका दाखोवया तुमकां केस वयताय म्हण हय एनीवेज कित करूं जाता गायस जाणटे जाले म्हणटरी जाणटे म्हणा पडना गायन तेका गायजा सांगाय तुमकां खाली कलर सांगाय कसो कलर सूट जाता तो तेका ओके पयलीं घालताले ते वचून गेले ते गेलो ओके गायन दी तेका असो बंगबड्याचें सो गायज एकचोय कितकोन गिट्टचोय सो गाय जाय न्हू मुगेले चिकन ब्रेस्ट इतली स्पायसी केला ओके आयज 2 घेयले हे चोवपा शकताय 1 आनी एक ऑलरेडी हाय नॉर्थ केले आनी प्लस अवाकाडो ओके सो 1 अवाकाडो 2 चिकन ब्रेस्ट आनी हे पाट गाय सारखे स्पायसी केलो हा कित्याक म्हाका मातशें थोडी जालो हा न्हू दोन तीन क्वेश्चन करूया तुका कमेंटांतली ओके सो कोण गायला की मसी तू फकत चिकन हात काय हुई चिकन एवरीडे काय हुई सो गाय तुम जाणा आसतले चिकन खाता आनी चिकना चड प्रोटीन आसता तुम जाणा आसतले आनी जेन्ना तूं जिम करता न्हू तुका प्रोटीन चड जाय पडटा आनीक खाता हांव गायज चिकनूय खाता बिफूय खाता सगळें खाता ओके चड फोकस हांव प्रोटीन चिकनाची करता एट द मोमेंट आमको हा स्टेक बनरे सो नेक्स्ट विल बी स्टेक हा सो डिपेंड गायज म्हाका कितें इजी पडटा त्या जुपकां कूक करता आनी खाता ओके नेक्स्ट कोण सांग तुका तुगे व्हिडिओ कर म्हण युट्यूबाचे हेजो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन somebody told you to do your gym session like workout video गाय सांगपा म्हणल्यार हांव इतलो प्रोफेशनल न्हू जिमांतून सो हांव सारकें म्हणजे प्रोफेशनल कोताय ते भाशेन करना एक्सरसाइज हांव म्हाका मुगे बॉडी कितें रिक्वायर आहा ते भाशेन करता तो युट्यूबाचे चोवन यू लर्न नो वॉट आय लर्न फ्रॉम युट्यूब आनी गायज म्हणजे हॅबी सेट मारूं वचना काय ना दिसतो म्हाका जाय ते भाशेन मुगे बॉडी कितें रिक्वायर and to be honest like चोड अलाउडूय ना but he does हय म्हाका इंजरी आहा गायज शोल्डराची सो हांव म्हाका कितें बॉडी एज आय सेड म्हाका कितें जाय ते म्हाका ओके पण तू दाखय रे तेंका दुसरे आय पाटी विल शो यू गाय हय लास्ट टायम तुमकां दाखयलो हे सो गाय सदां दाखोवपाक तेंची मात तें दुसऱ्यां लायक जायना न्हू एकल्या लायक जाल्यार उरलो 10 जाणां लायक जायना ओके थँक यू फॉर युअर क्वेश्चन्स आन्सर्ड थँक्यू आनी कितें जाय ना तूं आतां मुगे चिकन हाच्या येयला वो मुगे इंटरव्यू घेवंक येयला गाय घे तुका ना म्हाका नाका एक लेटर गायज दीत खंय म्हाका चयता गाय हे इंटरव्यू ना न्हू हे मुगे चिकन खावपा येयलो ताका लायक जेन्ना हांव ब्रेस्ट करता चिकन ओके आनी गाय चोय लसण कितको यूज करता दाखय गो ताका चोय गायज लसण सारकी ओके आलिशाकूय लायक सो हे गायज दाखयता तुमकां लसण चड उजा करता लसणी कुडके मेळटले तुका ओके सो हेजेर टेस्ट गायज तो गार्लिकाचे इट्स नायस तो नायस आनी गायज सांगपा म्हणल्यार हे न्हू सारकें काफ्रियाला भशेन टेस्ट करतले इतली बरें लागता या इट इज नायस ऑल्सो गायज हांव न्हू आतां चाव करपा वयता म्हाका आनी म्हाका चाये बरोबर न्हू 2 फ्रेंच टोस्ट करता न्हू इनफ फ्लेवर हा गे काय बॉडी रेडी बरी आनी फ्रेंच टोस्ट करता हांव ते म्हाका आनी दिदीक मस्ती खायना गायज तूं 2 ब्रेस्ट खाता आनी फ्रेंच टोस्ट खावपाक उरला सो दाखय तुमकां म्हणजे हांव कितकोन फ्रेंच टोस्ट करता आनी तुमी कितकोन करताय जाल्यार म्हाकाय सांगाय न्ही रे बट मुगे फेवरेट ल्हानसोन फ्रेंच टोस्ट तुका लायक जायना न्ही रे फ्रेंच टोस्ट कित्याक लायक जायना तुका कोण मेलो तुगे फ्रेंच टोस्ट खाव न्हू मातशें स्वीट आसा खाता गायज केन्ना डिपेंड्स मुगे मूड आसो जाय गायज तेका मूड हाडल्यार कितें खाता हो एक पाट म्हणटा कितें गोड कर म्हणटलो अशें लायक यू नो बट तेगे फेवरेट कस्टर्ड न्ही रे कस्टर्ड माय फेवरेट आनी रसमलाई ओके गायज किचना मेळया ओके
सो गायज हांव न्हू ऑलरेडी कोत्ताले स्टार्ट केलोले मस्सी म्हणपा लागलो कित्याक दाखयना काय म्हूण सो हांवें तूं एक एग घेयला ओके आनी हांव तें पयलीं बरें बीट कोत्तलें आनी तितून हांव 1 टेबल स्पून शुगर घालतलें ओके 1 टेबल स्पून शुगर आनी अराउंड अ कप ऑफ मिल्क ओके दाखयता तुमकां सो गायज हांवें 1 टेबल स्पून शुगर घालता आनी हांव तें बरें करून शुगर मेल्ट जावसर बीट करतलें ओके आनी हांव तितून मागीर 1 कप मिल्क घालतलें सो गायज हें जालें म्हगेलें बॅटर ओके एग आनी शुगर आनी हांव आतां तितून 1 कप मिल्क घालता ओके आनी स्टर करता बरें फक्त आनी हें घेयलें ब्रेड ओके आनी तेच 2 हाफ केले हें सो हें म्हाका आनी दिदीक कित्याक हांवें दिदी दिलोलें एक दिसान तेका लायक जालें सारकें सो कोणा जाय जाल्यार वनिला घालपाक जाता हांव घालना गायज बट कोणा जाय जाल्यार घालपाक जाता वनिला ओके आनी हांव फ्राय करतलें गियान फ्राय करता हांव सो एक पाट भाजकान मागीर दाखयता ओके जस्ट नॉर्मल प्रोसिजर डीप करपाचें आनी फ्राय करपाचें कित्याक फास्ट फास्ट करता गायज कित्याक आमकां न्हू लॉन्ड्री वचोंक जाय मातशें नो लागो तेका लागून हांव आनी लायक यू नो इन डिटेल दाखोवपा आसलो हांव बट लॉन्ड्री बंद जातली तेका लागून हांवें म्हणलें फास्ट फास्ट करून दाखयतलें सो कांय ना हितून डीप करपाचें दोनूय वदार मातशें बरें आनी गियान फ्राय करपाचें ओके सो हांव तुमकां एंड रिजल्ट दाखयता सोमतो ते हालीशा आपले फ्रेंच टोस्ट करता ओके सो चय गायज तागेले फेवरेट ते सारखे ओके आनी एक दिदीकूय तेणे हें करून गायला कितें म्हणटा तें टेम्प्ट करून गायला हे टोस्ट खावपाक सो दिदीकूय लायक जाता ते आतां हय सो तेका आम दोगांयकूय करून दत्ता तेणे मागीर न्हिदोन उठ्ठले कामासून येयले ते मागीर तेका दिता हांव आनी गायज मुगे ल्हानसून फेवरेट ते सो मामी हांव काय खायना जाल्यार म्हाका फ्रेंच टोस्ट करून दिताली आनी ब्लॅक टी हय आनी आतां बरो बोन्स जायना हा सर फ्रेंच टोस्ट खायन खायन बरो बोन्स जाला म्हणटालो गाय सदां मामी साडयता ते बरें हावयलान मोठे करून दवर म्हणटा ल्हानसून बट ल्हानसून मोठे आसना गायज हांव कोण म्हाका ओळखताय ती जाणाय आनी गायज मामीन न्हू हांवें तेका बर रांदून घान ते भाशेन हांवें तेका सुकान दवरला सारकें मोठाय न्हू गाय सुकान दत्ता जाणा मनीस मोठे हय तूं म्हणशे मामीन दवरलो मामीन काण मुको हँड ओवर दिलो न्हू हांवें मागीर सारकें तेज्या सुकान दवरले आनी सोय काजरा सिडिओ पहा गायज आमगेल्या तुम तेजे कट्टाला मसी की तू सुकान दवरता हांवें गायज हांव बारके आसलो तेसो बारकेलो हा गायज ओके अजून सुकान ना हांव बारीक हा कट्टाला व्हिडिओचे कट्टाले मागीर सगल्या ओके गायज सो जालें चयलो आसता तुमी दुसऱ्यान दाखयना थोडे आनीकूय हाय ते सो चोय आनी बरें लागता इल्लोसो टेस्ट कर रे No, I had already Ali. I'm full. No. Little. Guys, yeah, Maka. No. How's it? Okay. Don't say guys, तेगेले. Guys, ये चाय का बरे आहे ऑलरेडी आता मगे चिकन ब्रेस्ट खायला दोन I'm पोटा full. बुकेचे गाइस आखलो जाल्यार पाक करून ओडोवपा तो आत पोट गोन हा तो ओके सो मेडिया मागी So guys, we are back. Okay, आम्ही येले तुम्ही बरी पोतीन आणि ऍक्च्युअली गाइज आम्ही वचपा हल्ली लॉन्ड्रिंग बट लॉन्ड्रिंग गेल नाही की त्या रोप आणि गायला धुपाक सो लॉन्ड्री ब्लँकेट्स हय सो लॉन्ड्री जातली बंद अराउंड 11 o'clock इवन दो विल सी आम टाइम मेळ जाल्यार गायज वयतली ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आम्ही तुमकां कितें डिफरंट घेवन येयलो हाय स्टार्टिंग टॉपिक कितके येयलो तो अलिशा तुमकां सांगतलें कितें जालें तें या सो गायज हांवें काल रेसिपी गायलो न्हू आनी जायते कमेंट येयले म्हाका की वी वील ट्राय अ रेसिपी वा म्हूण आनी कोण म्हाका एक टिपूय दिलो एश करपा म्हूण सो दॅट सेम पर्सन तेणें आमकां कमेंट गायलो एक की आपूण तुमकां एक रेसिपी धाडटा यू नो तूं ती शेअर कर म्हूण सगल्यां कडेन ओके आनी मस्तीकूय लायक जाता म्हणपा लागलें तें एन ऑल दॅट सो हांवें मस्ती सांगलें अशें हा त्या मनशान आमकां सांगलां आपूण तुमकां एक रेसिपी शेअर करता तुमी ती कराय म्हूण सो मस्ती म्हाका ओडो येयला आनी म्हणपा लागलो आपणाको एक आयडिया आहा आनी हांवें म्हणलें कितें सो ती कितें आयडिया तो मस्ती सांगता तुमकां ओके ओके गायज तुम जाणाय हांव जायते गिव अवे दिता आनी तुमकां सांगलो हेजे मुखार हांव गिव अवे दितलो म्हणून बट गायज दीस गिव अवे वील बी समथींग डिफरंट ओके म्हाका गिव अवे बेश्तो दिन स्पिन कोन रँडमली नावन पीक कोन म्हाका न्हू मागीर दूख जाता की अरे तेका मेळ्ळें तेका मेळपा जाय आसलो सो गायज हें जावपा जायना
ओके सो हांवें चिंतलें की वाय डोंट वी डू इट इन अ डिफरंट वे सो गायज तेका लागून न्हू हांव घेयला सबस्क्रायबर चॅलेंज ओके सो दिस इज समथींग न्यू ओके हांव जें करूं सोदता इट्स अ सबस्क्रायबर चॅलेंज आनी तूं म्हणटली ही चॅलेंज कितें ओके सो आनी हे सबस्क्रायबर चॅलेंजीकूय न्हू प्रायज आसतलो फॉर द विनर whoever wins there will be a prize cash prize of £50 आणि इंडियन रुपीज जातले 5-6,000 जातले ते ओके सो UK आहा तांकां पावंडान मेळटले £50 आणि गोंय आहा तांकां इंडिया आहा तांकां मेळटले इंडियन रुपीज कन्वर्ट करून 6,000, अराउंड yeah. 6,000 5 to 6 ओके and a half. and it's called subscriber challenge okay आता म्हणटली चॅलेंज किती ओके आमकडे एक वीक आहा ओके आम्ही तुमकां एक वीक दितले 1 वीक कित्याक एक वीक दितले की तुम्ही तुमगेली न्हू बऱ्यांतली बरी रेसिपी कोण आमकां दाखोवपाची ओके आणि तुम शूट करपाची आणि सगळें तुम करपाचें तुमकां जी रेसिपी लायक जाता तुम जी दिसता की बरी रेसिपी आपण शूट करून धाडटले मासीक ओके ती तुम शूट करपाची आणि ती तुम्ही म्हाका फॉरवर्ड करपाची सो आमी ईमेल एड्रेस घालतली त्या ईमेल एड्रेसाचेर आमकां तुम्ही घालपाचे ओके सो ती तुम्ही आणि गाईज ती काडटा आसतना न्हू एश कोन्न न्हू आय मीन दाखय एक्झाम्पल सो वी वॉन्टेड हॉरिझॉन्टल सो वी डोंट वॉन्ट लाईक दिस ओके आमकां एश कोन्न नाका आमकां जाय लँडस्केप तुम्ही ती शूट करपाची ओके एश कोन्न शूट करपाची आणि तुम्ही ती धाडपाची इन केस तुमी ती एश कोन्न उबी धाडली एश कोन्न धाडली जाल्यार हांव ती एक्सेप्ट करपाना ओके ओनली हय कित्याक म्हाका ती युट्यूबार घालपा जाय सो ओनली एश कोन्न आहा जाल्यार हांव ती एक्सेप्ट करतलो इफ यू पुट लायक दीस इफ यू रिकॉर्ड लायक दीस इट्स नॉट गोना बी एक्सेप्टेड ओके सो गायज तुम्ही ती शूट करची तुमकां जी बरी लागती रेसिपी तुम्ही शूट करपाची बरी करून आणि तुम्ही ती म्हाका धाडपाची ओके एडिटींग बा तेजी हांव करतलो ओके आणि मागीर ती हांव घालतलो ओके सो मस्ती घालतलो आमगे व्लॉगाचेर ओके तुमगे रेसिपी आणि गायज तुमकां न्हू एक वीक दिता हांव एक वीक आसतलो ओके इन दीस 1 वीक ओके फ्रॉम टुमॉरो या सो एक विकान तुम्ही भितर तुम्ही तुमगेली रेसिपी म्हाका धाडची ओके तुमकां एक वीक आहा तुमगेली रेसिपी म्हाका धाडची आणि हांव ती मागीर म्हगेले युट्यूबाचेर घालतलो ओके सो टुमॉरो इज म्हणल्यार सॅटर्डे ओके हय. सॅटर्डे द 14th of February always तुमच्यान काय बरी फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन एक बरी रेसिपी शूट करपा जाता म्हाका धाडपा जाता ओके इट कॅन बी एनी रेसिपी गायज तुमगे फेवरेट जे तुमका लायक यू नो तुमगे हाती हा मे बी लायक यू नो वन ऑफ युअर बेस्ट रेसिपीज यू कॅन मेक नो आणि गाईज आफ्टर 1 वीक वी विल स्टॉप टेकिंग द पार्टिसिपंट ओके जो कोण पार्टिसिपेट जाता न्हू सो एक वीक आमी तुमकां टाइम दितली रेसिपी धाडपा आमकां आफ्टर 1 वीक गायज हांव ती रेसिपी घेवपाक बंद सो करतलो 20th of February लास्ट डे ओके फ्रॉम टुमॉरो 14th ओके वी विल स्टार्ट टेकिंग द रेसिपी तुम्ही तुमगेली रेसिपी म्हाका फॉरवर्ड करची आणि ते इमेलाचेर हिंगा म्हणजे घालतली ओके सो इमेल करपा जाता ती म्हाका सो गायज आमी 14th सो आमगेली रेसिपी तुमच्यान आमकां पोस्ट करूं जाता आणि आमी एंड करतली ती पार्टिसिपेट जावपाची बंद डेट आसतली केन्ना 20th ओके 20th फेब लास्ट ओके आणि गायज तू म्हणटली एका आमी प्राइज कितको दितली ओके सो गायज तुम्ही जी रेसिपी म्हाका धाडटली ती हांव न्हू म्हगेले युट्यूब चॅनलाचेर घालतलो कोण धाडल्या आणि कोण केल्या तेजें नांव सगळें येतलें आणि जो कोण गायज जे कोणाक चड व्यू पडटाय विदिन 24 hours न्हू ताका न्हू प्राइज आसतलो £50 एज आय सेड आणि इंडियन रुपीज अराउंड 6,000 ओके सो विदिन 24 hours गायज तुका समज 2K व्यू पडले न्हू आणि दुसरं आहा ताका म्हणतो 1.9 पडले ओके सो मस्ती सांगपा सोदता गायज सो एवरी आमी ते विका नेक्स्ट द वीक आफ्टर आमी त्यो रेसिपी स्टार्ट करतली घालपा ओके आणि जितल्यो आमकां रेसिपी येतल्यो न्हू ते आमकां 5 जाणां रेसिपी धाडल्यो 10 जाणां रेसिपी धाडल्यो सो 10 days आमी ते रेसिपी घालतली ओके सो 10 days जावन काण मागीर आमी सिलेक्ट करतली लायक चोयतली हायेस्ट व्यू कोणा पडले ते रेसिपीक आणि मागीर तुमकां तो प्राइज मेळटलो आणि रेसिपी म्हणजे 10 days मेळपा ना ओनली 24 hours ओके विदिन 24 hours कोणा चड व्यू पडटाय ही विल बी द विनर सो ऑन द फर्स्ट जेन्ना आमी तुगेलो घालताय न्हू अपलोड करताय ते दिसा तुगे आमी काउंट करतली सो 1 डे कितू व्यू पडटाय ते होय सो गायज जेन्ना आमी ती रेसिपी घातली न्हू समज आलिशाक हांवें रेसिपी गायली ओके सो आलिशाको आहा तुका तर तुवें तर जिखलो जाय तुवें जाता तितली शेअर करपाची तुगे फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन सो विदिन 24 hours तुका व्यू पडपा जाय गायज सो तुज्यान ती शेअर करूं जाता
तुक तर जिखपा जाय लायक पब्लीक वोट ओके पब्लीक वोटिंग सो तूं तुज्यान शेअर करीत रावपा जाता तुका आख्खे चॉईस ऑर हाय ती तुज्यान तुगे फ्रेंड्सां फॅमिली सगळे शेअर करपा जाता ओके फेसबुकार म्हण आसता इंस्टाची आणि तुवें ती शेअर करून तुका व्ह्यू घेवपा जाता ओके सो जे कोणाय व्ह्यू चड आसताय ही विल बी द विनर सो एक्झाम्पल मुगेले 2500 व्ह्यूज जाले आणि मसिगे रेसिपीचे 3000 जाले सो मसी विल बी द विनर Yes. एट द एंड ऑफ द होल कॉम्पिटिशन ओके ओके आणि एकदा सांगता जेन्ना तुम्ही तो व्हिडिओ करताय तो आय डोंट वॉन्ट लायक दिस ओके एशको शूट कोन्न नाकाय आय मीन एशको शूट कोन्न नाकाय म्हाका एशको शूट केलो जाय ओके आणि एकदा सांगता सो तुमकां हांवें सांगिल्ले ते भाशेन चड कांय ना आणि एकदा सांगता ओके तुम्ही तुमकां जी रेसिपी लायक जाता आणि तुमकां दिसता जी रेसिपी आपण गायल्या आपल्या चड व्ह्यू पडों शकताय ओके ती तुवें रेसिपी शूट करची ओके तुमगे किचन गायज कसलें किचन आसूं कितें आसूं ओके तुम भायल्या रान्नीचे लेगोर रांदू जाता आणि हुंय रांदे भितर रांदे भायर रांदाय तुम कम्फर्टेबल आहा ती भाशेन कोराय तुमी ओके आणि अपलोड हांव करतलो ऑल्सो वन थिंग गायज थोडी घडी अनकम्फर्टेबल आसतली आपणे तोंड दाखोवपाक इट डजंट मॅटर तोंड दाखोवपाक जाय जाल्यार दाखय दाखोवपाक नाका जाल्यार नाका फकत रेसिपी दाखय आणि तोंड दाखयल्यार गायज मातशे प्लस पॉइंट आसतले कित्याक चोवपाकूय बरें दिसतलें ओके आणि तोंड दाखोवपा नाका तोंडूय दाखय नाका बट तुमच्यान ती एटलीस्ट कोत्तें दाखोवपा जाता ओके and just one tip like video व्हडलो जावपा ना like चोडूय व्हडलो जावपा ना व्हिडिओ तेश कोन केले जाल्यार मेक शुअर तुगे इंग्रेडियंट्स रेडी कराय पयलीं सगळी रेडी करून दवरे डिपेंड्स काय तुम कितको दाखोवपा लायक जाते लायक चोडूय टाइम घेयना काय दिसतू घे हांव म्हणना दिसतू घे तुमकां जात तितलो टाइम घे तुमकां कम्फर्टेबल जाता ते भाशेन ओके आणि स्टेप बाय स्टेप दाखय कित्याक उरलो मागीर हांव एडिटींग हांव करतलो तुमी म्हाका धाडय ती हांव मागीर तुमकां जाता तें तुमी एडिट करय तुमी कितें दवरपा जाय तें उरलो मागीर हांव एडिट करतलो आणि म्हगे चॅनलाचेर घालतलो गायस ओके आणि मागीर लोक थंय चोयतले आनी तुमकां व्ह्यू घालतले न्हू सो कितले व्ह्यू येताय ते प्रमाणे तो जो कोणा रेसिपी धाडला तो जिखतलो ओके सपोज तुका 2K पडले आणि कोणा 2.1 पडले जाल्यार तो जिखलो ओके इवन 1 सबस्क्रायबर मॅटर्स 1 व्ह्यू लेकू मॅटर जातलो ओके मस्तीन बरी आयडिया शिंतली गायज कित्या लायक इट्स समथिंग नायस लायक हय गायज हांव चिंततालो म्हणजे कितें दुसरें न्यू घेवन येया कितें तुमकां दुसरें दाखोवया आनी दुसरें करया न्हू ओके सो गायज म्हाका न्हू गिव अवे दिवपाक काय न्हू बट मातशें आमगे सबस्क्रायबरांक हे टॅलंटूय चोवपा जाय आसलें म्हाका ओके इतली बरें टॅलंट आहा तुमकां गायज तुमी बरें म्हाका कमेंट मारताय सो हांवें चिंतलें गायज थँक तर कमेंट मारपा इतली टॅलंट आहा जाल्यार बारीकशी रेसिपी करून दाखोवपाक कितू टायम लागतलो कांय टायम ना आनी एकू दीस आनी एकू रेसिपी जाय ओके आणि सांगिल्ले ते भाशेन गायज 1 वीक आसतलो तुमकां त्यो रेसिपी तुमी 1 विका भितर धाडय ओके फ्रॉम 14th Feb to 20th Feb 20th हे टायमा भितर गायज तुमी तुमगे रेसिपी धाडय आणि मागीर त्यो आमी आमगे चॅनलाचेर घालतली ओके समजा तुमकां सगळें अंडरस्टँड जालें आसता न्हू ओके अंडरस्टँड जालें ना जाल्यार कमेंटान घालाय हय आनी हांव डिस्क्रिप्शनाकूय घालतलें ओके ओके डिस्क्रिप्शनाचोय आमकां कितें जाय तें आमी सगळें घालतले ओके आनी तुमकां कितें एनी क्वेश्चन्स आहाय कितें विचारपा जाय ऑब्वियसली तुमच्यान विचारपा जाता ओके सो दिस इज फॉर ऑल द सगळे शेफ्स आसताय घराक सगळी रांदताय गायज सो कोणा जाय ते आणि गायज तुमच्यान दुसऱ्यांचे हेल्प घेवपा जाता इट्स नॉट दॅट 2 जाणांन मेण करूं जाता रेसिपी ओके तुगे मामीशान आनी तुवें मेण करूं जाता भावान भयणीन मेण करून धाडूं जाता कोणाय करून धाडूं जाता गायज एज लॉंग एज देर इज अ रेसिपी एक जेवणा रेसिपी ती जी म्हज्यान फेसबुकार घालून आय मीन सॉरी मुगे युट्यूबाचेर घालून जाता ती ओके दॅट्स ऑल आय वॉन्ट नो व्हॉट यू से सो आय एम होपिंग जाय जाण घालतो म्हण आमकां व्हिडिओ ओके सो इट्स गोना बी नायस लायक समथिंग डिफरंट एंड लायक कोणे ट्राय केलो ना आसता एश कोन सो मस्तिगे तकलेक असो आयडिया बरें येता गायज सो गायज बेश्टें येयलें म्हजे तकले एक्चुअली हांव न्हू मुगेलो कमेंट वाचतालो कमेंट वाचता हांवें म्हणलें आलिशा हालो किचन आहा आपल्याक ते टोस्ट करताले फ्रेंच टोस्ट हांवें म्हणलें आली म्हणून तकलें एक आयडिया येयलो आहा जायत दिसता म्हणलें आमी गिव अवे केलो ना आनी एक तकलें आयडिया येयलो आहा म्हणलें मुगेली हे भाशेन करया सबस्क्रायबर्स चॅलेंज म्हणून ओके आनी आमी ती करया आनी ती हेचे घालून लाया म्हणून तांकां युट्यूबाचेर ओके सो आमकां धाडे आमी ती घालतली ओके आनी गायज इट्स गोना बी लायक गोवन मास्टर शेफ विथ लायफ ऑफ मिस्टर अफॉन्सो ओके सो ताका आमी टायटल दिया गोवन मास्टर शेफ विथ गोवन मास्टर शेफ विथ लायफ ऑफ मिस्टर अफॉन्सो ओके
this will be the title, okay? So गोवन बिकॉज वी आर ऑल गोवन आम्ही सगळे गोंयकार गायज आणि सगळे गोंयकारांक लायक जाता आणि आता न्हू धाकटे धाकटे भुरग्यांक लागून रांदपा लायक जाता, So ओके? anyone, even kids can participate, okay? Anybody आपल्यागे can recipe participate, हे करून, okay? parents तुमका and help करून तेंका. रेसिपी शूट करपाक तुमका 1 वीक आसतलो, ओके? आफ्टर 1 वीक वी विल स्टॉप आमगे एंट्री घेवपाक बंद करतली, ओके? Yeah. आणि गायज ही मुगेली आयडिया तुमका कशी लागल्या आणि कितें तें तुमी कमेंटानूय सांगाय, ओके? आणि ट्राय करे तुम्ही आपल्या गेली एक थोडी रेसिपी शूट करून आमकां धाडपाक, ओके? कित्याक दिस इज समथिंग न्यू आणि बरे फन अशें गायज कित्याक सदां डेली बेजार येयले सो न्हू सगळे हय. सेम 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 गान आणि नको गायज हे आणि कोणे केलाय जाल्यार म्हाका खबर ना, बट इट्स फ्रॉम माय साइड. हांवें म्हणलें करया चोया जात जाल्यार लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ओके? आणि म्हाका हितून तुमगेलो सपोर्ट जाय गायज. तुमी न्हू हितून मुगेलो फुल व्लॉग चोवपाक पडटले स्टार्टिंग टू एंड, कित्याक म्हाका कोणाक काय मिस जालो नाका, ओके? It all came through one comment. आमची तो मस्के तोकले क्लिक जाले ते कित्याक अरे ओके तेक जरी तर आमकां शेअर करूं जाय रेसिपी वाय नॉट दिस वे why not you guys share your own recipe with us आणि आम्ही ती पोस्ट and करतली. then we can give something in Alright. return, you know, just to Okay, say as I thank said you. guys, £50 will be the UK, I mean abroad असतले 50 आणि in India असतले आमगेले around 6,000, okay? Yeah. कन्वर्ट कोण £50 कन्वर्ट केले आता जाता 6,000, ओके? सो गायज समजा सगळी अंडरस्टँड जाले असतो मग So what ही is जरी it? तर हिट गेल जाल्यार मागीर आनी कितें प्लॅन करया मागीर सगळी तू म्हणटाले सदां डू समथिंग न्यू समथिंग चॅलेंज. तू आम चॅलेंज करून लायताली आतां आमी तुमकां सो दिला गायज हांवें म्हगेली चॅलेंज तुमकोच दिली आता, ओके? हांव तुमकां चॅलेंज करता, तुम्ही एक म्हाका एक रेसिपी शूट करे आणि ती म्हाका धाडे, ओके? ती कसली जावं कितें जावं. सो गायज जे कोणा चड व्यू पडटले ही विल बी द विनर्स. आणि रेसिपी करता आसतना ही or she रेसिपी करता आसतना तुमच्यान एंटरटेन करपा जाता, कॉमेडी करून धाडूं जाता. इट कॅन बी एनीथिंग गायज एज लॉंग एज पीपल लायक आणि तुमकां व्यू पडपा जाय. आम जज करपा नाही तुमकां आम जज करपा ना, लोक यू गायज ओनली विल जज फॉर युअर सेल्फ, ओके? तुम्ही जज करतली, तुम्ही रेसिपी करतली आणि तुम्ही तुमकां जज करतली, ओके? आणि तुमकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा गायज, तुमकां चान्स आहा. जेन्ना तुगेली रेसिपी समज आयज पडली, समज आयज गायले हांवें तुगेली व्हिडिओ गायलो मुगे ब्लॉगाचेर, सो गायज तुमकां चान्स आहा तुमच्यान जात तितली लोकां शेअर करूंक जाता तुमगे फ्रेंड्सा फॅमिली 24 hours, विदिन okay? 24 hours तुम्ही सगळ्या शेअर करून तुज्यान तुका जाय तितले व्यू हाडूं जाता. इट्स लायक पब्लीक वोट गायज. सो जितलो पब्लीक तुगेली ती चोयतली तितले तो ही विल बी द विनर, ओके? समजता गायज सगळे अंडरस्टँड जाले आसता मग. आणि आनी एकदा सांगता कितें तर तुमकां अंडरस्टँड जालें नाय प्लीज कमेंटान विचारे, ओके? एंड डोंट फील शाय गायज. डोंट फील शाय. तुम सांगला तोंड दाखोवपा जाय जाल्यार दाखोया आणि बरें दिसतलें दाखयलें जाल्यार आणि दाखोवपा नाका जाल्यार इट्स फायन. दाखयना. जस्ट एटलीस्ट एक्सप्लेन, यू नो. आणि इवन गायज तुम्ही म्हणशे आपले किचन मेस आहा, मेस आसूं तुमकां हांवें सांगिल्ले ते भाशेन इवन भायल्या रांदीचे तर तुमी रांदून रेसिपी दाखयली, It will be the आय best. विल बी द हॅपियस्ट पर्सन. बिकॉज गायज तुमी जाणा भायल्या रांदीचे जेन्ना तूं रांदता न्हू ते आनी टेस्टी जाता आणि ते लोकां चोवपा आनी उमेद येतली आणि तुका आनी व्यू पडों शकता, ओके? सो गायज तुमकां जाय ते भाशेन रांदया, तुमकां जाय ते भाशेन रेसिपी करे आणि ती म्हाका धाडे आणि आमी हिंगा जो ईमेल घालतले तेजे सेंड करया, ओके? आणि तुमकां कोणा खबर ना कितको ईमेल घालपाची सेंड करपाची, दुसऱ्यांक हेल्प घे. व्हाट यू से? ऑल्सो लायक तुमकां जरी तर अपलोड बा करूं कळना, जस्ट ईमेल अस युअर व्हॉट्सएप नंबर. आमकां व्हॉट्सएप करताय मागीर व्हॉट्सएपाचेर धाडूं मेळटली. हय आमगे व्हॉट्सएपाचेर दे कॅन सेंड, नो? वन्स दे ईमेल अस दी देयर नंबर आम तुमकां मागीर व्हॉट्सएप करता आमगे नंबराचेर, ओके? सो तुम्ही ती आमकां धाडूं जाता व्हॉट्सएपाचेर, ओके? कोण रेडी आहा ती रेसिपी बट फर्स्ट यू विल हॅव टू ईमेल अस युअर नंबर. Yeah. आमच्या नंबर दिवपा जायना न्हू गायज, लायक जाणाय तुमी कितें जाता तें मागीर गायला नंबर. सो ईमेल गायला तेजे ईमेल कराय आणि नंबर घाला इन केस तुमकां ईमेल करूंक जायना जाल्यार तुमगे व्हिडिओ, ओके? हय. सो गायज इतली खबर आनी काय ना. समजता तुमकां लायक जाला आसतो न्हू म्हगे आयडियर, ओके? आनीक समजा जायते रिस्पॉन्ड येतले मू हे ब्लॉगाचेर, ओके? इन अ वीक, ओके? ओके तुमकां एक वीक आहा आनीक एक विका भितर गायज तुमी एनीवेज गायज एक कितें रांदपा समज आंबट तीख करता तूं, आंबट तीख करपाक कितलो टायम लागता, ओके? तूं आड्यान काडटें दाखोवपाक गायज तुमकां रूच काडपाक कितले तेंपर घालता कितें घालता तें सांगपाचें, शूट करपाचें, धाडपाचें, ओके? गायज तुमकां रूच काडटली अशें करून तुमचो तर रेसिपी काय बरें, यू नो. सो चोया गायज दिस समथिंग न्यू. चोया कोणा हे आहा ते कोणा इतली हे आहा ती I'm sure there are lots of talents out there. ऑफकोर्स सगळ्यांगे टॅलंट म्हाका चोवपा जाय गायज. आनी समजता हो गाय म्हाका न्हू हाल्या फूल जायते रिस्पॉन्स येतले मू हेजेर, सगळे कमेंट करतले मू आपल्या करपा जाय, आपण धाडटा मू, Once ओके? again guys,
सगळ्यांगे हातीचे आसत न्हू ते सो तुमी म्हाका रेसिपी धाड हांवें केलें जाल्यार इट वोंट बी द सेम टेस्ट यू नो सो यू ऑल इट्स बेटर यू ऑल शो नो कोर्स सो गायज तुमगेलो थोडोसो टायम काडे अर्दवर पुरो गायज तुमकां एक कितें जेवण करतलो जाल्यार हाको जेवणा कडेन रावपा नाका तुमी सगळे रेडी करून हें करपा जाता ओके तुमकां जाय ते भाशेन शूट करे आनी धाडे ओके गायज दॅट्स इट समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे कमेंट करे आनी शेअर करे आनी सबस्क्राईब बी करे ओके Thank you for watching, थँक्यू फॉर guys. वॉचिंग गायज मोग आसून मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टील दॅन गायज बाय